10 ऑक्टोबराच्यान पाव जातलो 5 रुपया। दरवाडीक लागून पावाची किंमत वाडयल्या। गोंया भायल्या लोकांक लागूनय दरवाड जाल्याची म्हणटात बेकर्स। आनीक 6 म्हयने कॅसिनो उरतले मांडवीत। कॅसिनोंक सरकारान परत दिली मुजत वाड। मंत्रिमंडळाचे बसकेत जालो निर्णय। संजीवनी साखर कारखानो ह्या वर्सा सुरू जावप कठीण। पैसो खर्च करून फायदो ना पोरण्या कारखान्यार। नवीन कारखानो उबारपाची गरज म्हणटा गोविंद गावडे। ह्या वर्साचो गोमंत विभूषण दोतर प्रेमानंद रामाणी। 28 सप्टेंबराक फोंड्याच्या राजीव गांधी कला मंदिरात जातलो भोवमान। येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर। पळया खबरो विस्तारान। पाव विकतो घेवपाक गोंयकारांक आतां चड पयशे फारीक करचे पडटले। पाव उणो पोळयेचो दर 1 रुपयान वाडला। ही नवीन दरवाड 10 ऑक्टोबराच्यान लागू जातली। ऑल गोवा बेकर्स अँड कॉन्फेक्शनर्स संघटनेन बुधवारा ही दरवाड जाहीर केल्या। कामगार पीठ आनी लाकडांचे दर वाडल्यात। तशेंच दरवाडीक तांणी गोंया भायल्या बेकरेकारांकूय जबाबदार धरल्यात। स्लायस ब्रेडाचे दर ह्या आदीं 4 रुपयांनी वाडल्यात। पुराय गोंयभर भोंवून तांणी हे विशीं सर्वे केलो। ह्या सर्वेंत गोंयभरच्यान बेकरीवाल्यांनी पावाचो दर वाडोवपाचो आग्रह धरिल्लो अशें अखिल गोंय बेकर्स अँड कॉन्फेक्शनर संघटनेचो अध्यक्ष पीटर फर्नांडीसान सांगलें। पुराय गोंयभर पारंपरीक बेकरीवाल्यांच्यो 50 परस चड बेकऱ्यो नासतल्यो अशें फर्नांडीस म्हणटा। चडांत चड बेकऱ्यो गोंया भायल्या लोकांनी घेतिल्ल्याचें तो म्हणटा। पीठ ह्या दिसांनी आनीक 5.5 रुपये वाडले। जोळो जो 17,000 आशिल्लो तो आज 21,000 जालो। लायटीचो मिटर तर धांवता ते तुमकां सांगपाची गरज ना। लेबर मेळना, लेबर एकदम शॉर्टेज आनी ताका लागून लेबरांचें कॉम्पिटिशन करचें पडटा। दुसरो जर 10,000 दिता, हांव 12,000 दिता अशें म्हणून आपोवचें पडटा आनी आमी बोटां कापून घेतात। नॉन गोवन्स आयज गोंयान भितर सरून इन्फिल्ट्रेशन करून थोड्यांनी आमच्या गोंयकारांच्यो बेकरी चलोवपाक घेतल्यात। थोड्यांनी आपणी स्वता बेकरी घातल्यात आनी ते इतलें कॉम्पिटिशन करतात की हो पाव जो आज 4 रुपयान जो आसा तो आज 7 रुपयान पासून तो दिल जायत। देर इज नो प्रॉफिट। ऑक्टोबराच्या 10 तारखेर सावन आमची पावांची दर 50 ग्रामाचो उंडो हो 5 रुपया आसतलो। पोळयेची रेट आमकां वाडोवपाक जाय पूण तेच बरोबर ही पोळी बी आमची 5 रुपयान आसतली। आनी ह्या निमित्तान आमी आमचे चीफ मिनिस्टर आमी रिप्रेजेंटेशन घेवन वचपाचें आहा आनी ही रेट आमी तांकां मागीर आमी कळयतले। पूण सद्याक ही रेट आमची 10 तारखेच्यान 5 रुपयांनी उणो हो सुरू जातलो। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत। मांडवी न्हंयतले कॅसिनो दुसरे कडेन व्हरतले काय ना हाका म्हत्व ना, पूण सद्याक ह्या कॅसिनोक आनीक 6 म्हयन्याची मुदत वाड मेळ्ळ्या। सरकार इतलेंच करपाक शकता। पणजी वटेनचे कॅसिनो उखलून बेती वटेन व्हरतले। आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरकारचे कॅसिनोन मुदत वाड दिवपाचें धोरण दोतर प्रमोद सावंत सरकारानूय कायम दवरला। ज्या कॅसिनो बोटींक मुजत वाड दिल्या तांची मुजत सप्टेंबराची 30 तारखेर सोंपतली। आतां आनीक 6 म्हयन्यांची मुजत वाड दिवन दोतोर प्रमोद सावंत सरकारान हे कॅसिनो मांडवी न्हंयतच उरतले हें स्पश्ट केलां। आमी कॅसिनो जे आसा हांचे खरें म्हणजे हे 6 म्हयन्याचो पिरियड ह्या एका सोंपतालो। अगेन वी हॅव गिवन द एक्सटेंशन ऑफ द अनदर फॉर द 6 मंथ्स एंड वी कॅन थिंक ओवर इट। इट्स तो ते डिसिजन। ह्या कॅबिनेटान तेजेर डिस्कशन जालां की आमी फुडल्या 6 म्हयन्या पर्यंत तेजे डिसिजनाचेर कितें तरी येतले। वॉट वी आर डुईंग एक्झॅक्टली एज अ पॉलिसी डिसिजन। फुडले 6 म्हयने मांडवीनीच उरतले। दॅट इज फायनल न्ही। वन्स वी हॅव गिवन द एप्रुवल 6 म्हयने थंयच उरतले ते। ओके। मंत्री मायकल लोबो हे कॅसिनो आपल्या कळंगूट मतदारसंघात म्हळ्यार आग्वादच्या दर्यांत व्हरपाक सोदता। पर्यावरणाच्या मुल्यांकनाचो अहवाल आनी थळाव्या नुस्तेकारांक विश्वासात घेतल्या उपरांत मायकल हो निर्णय घेतलो। मजगती ताचो विधानसभेतलो वांगडी आनी पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान केल्ली सुचोवणी ताणें मान्य केल्या। ती म्हळ्यार
ह्यो कॅसिनो बोटी मांडवीतच दवरपाच्यो, पूण त्यो बेती वटेन. पोटवेंचणूक जिखल्या उपरांत मांडवींतले कॅसिनो 100 दिसां भितर भायर व्हरपाचें उतर बाबुशान दिल्लें. Babush's concern is about the casinos which are touching on the Mandovi side of the river on Penjim side, Mandovi river on Penjim side. So we are looking at alternate shifting of the ships on this side. So but captain of ports have to give the clearance to shift the vessels on the other side right now. So one vessel is going to get shifted very soon. For that, identification of the place is going on. In the next 4-5 days, I will give you all the place where it will be shifted. One vessel. Then remains 3. So we'll see one at a time. No? Let one vessel be going first. Saligaon and our constituency in between. There is space that side. So, but we also have to see the fishermen, traditional fishermen, Rapondkars. We cannot disturb them. We have also told the Honorable Chief Minister that this extension of 6 months जे जाता पत्तून ते जावचें न्हू म्हणून आनी कितें आतां एकदां डिसिजन आमी घेवचें वेदर इट इज रियली दॅट दीस शिप्स कॅन बी शिफ्टेड फ्रॉम रिवर मांदोवी ऑर नॉट वेदर देर इज ऑल्टरनेट प्लेस ऑर नॉट वेदर that particular constituency MLA and sarpanchas or those people are agreeing for these ships to come over there, whether EI environment impact assessment has been done or not. So ekdat कितें आतां decision घेवचें in consultation with the ministers and MLAs about the casino vessels in the River Mandovi. We have already told the Honorable Chief Minister and all the cabinet ministers have agreed today that some policy has to come out, and Honorable Chief Minister said in the next before the expiry of this 6 months we will do something about this. That every 6 months extension is not right. See, you cannot when you give a license to anybody in the state of Goa, you cannot tell them that no, this is for 6 months. This is wrong. This is wrong policy. So this is being going on from the time of Manohar Parrikar's regime, then the Lakshmikant Parsekar's regime, and now I told him this is a different dispensation. We need to think positively in the interest of people investing in the state of Goa. No giving extensions for 6 months. I feel that we have to give extension till the period of the casino policy being framed and coming out. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेत हेर महत्वाचे निर्णयूय घेतले. पळयात मुख्यमंत्री कितें म्हणटा तो. चार डिसिजन आशिल्ली. एक म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी अँड वेस्ट मॅनेजमेंट. फाटल्या दिसांनी आमी फक्त ते वेगळे करपाचें केल्लें, पण आमी टॅक्निकली सगळें पळयल्या उपरांत इट इज डिपार्टमेंट ऑफ द सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी अलॉंग विथ द वेस्ट मॅनेजमेंट हे सिंगल डिपार्टमेंट जातलें. दॅट इज द फर्स्ट डिसिजन इन कॅबिनेट. वन देर इज एन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ वन अंगणवाडी एट पाली 70. ते कितें जाल्लें पयलीं एप्रुवल घेवंक नाशिल्लें, म्हणून ताका इलेक्ट्रिफाय करपाचें एप्रुवल दिल्लें आसा आमी. दॅट इज वन. दुसरें एग्रीकल्चरची सबसिडी ही गेली 4-5 वर्सां कॅबिनेट डिसिजन घेयनासतना सबसिडी रिलीज करताले, म्हणजे फायनान्स एप्रुवल आनी हें घेयनासतना. सो दॅट ती आमी रिलीज करपाक दिली, बट ताचें कॅबिनेट एप्रुवल जें आसा तें आयच्या कॅबिनेटान घेतलेलें आसा. परवरेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. ऊस शेतकारांची जीण गोड जावच्या बदला कोडू जावपाची शक्यताय आसा. अंदूच्या वर्सा संजीवनी साखर कारखानो सुरू जावप कठीण, सहकार मंत्री गोविंद गावडेन सांगला. पोरण्या कारखान्यात 3-4 कोटीची नवी माकनां हाडून बसोवचे परस अत्याधुनीक असो कारखानो घालपाचेर विचार करतले अशें तो म्हणटा. हाचे आदीं मुख्यमंत्री आनी हेर मंत्र्यां बरोबर शेतकारांची बसका जाल्ली. त्या वेळार संजीवनी बंद करचे नात अशें सरकारान उतर दिल्लें. उमेदी जाल्ल्या शेतकाऱ्यांनी दुपेटीन ऊसाचें उत्पन्न काडपाचें थारायलें. मागीर कारखानो बंद जातलो अशी वावडी पातळ्ळी. खवदळ जालो. कारखानो नोव्हेंबरा मेरेन सुरू जातलो अशें आदीं सहकार मंत्र्यान सांगलें, पूण विधानसभा अधिवेशनात नोव्हेंबरांत तो सुरू करप शक्य ना अशें सांगलें. आनी आतां शेतकारां बरोबर बसका घेवन नियाळ घेतल्या उपरांत अंदू तो सुरू जावप कठीण अशें तो म्हणटा. पळयात. तात्पुरते एका सिजना खातीर आमी अवाढव्य जर खर्च जर केलो जाल्यार तदनंतर कितें असो तरेचो प्रश्न आमच्या सातत्यान आमकां सतत आशिल्लो. पूण आमी अजून पर्यंत कन्क्लुजनाचेर आयले ना की आमकां
हय जर आमी इन्व्हेस्टमेंट जर केलं एक्स अमाउंट ऑफ दर इन्व्हेस्ट जर आमी केलो जाल्यार आमकां ताका रिटर्न्स कितले येवपाक शकता, ताजें नुकसाण किंवा आमकां फायदो कितलो जावपाक शकता, हेजी थोडीशी कॅल्क्युलेशन्स कन्ज्युमेबल्स कितें आसपाक शकता, ताका लागणारो जो रॉ मटेरियल जो आसा तो आमकां तितले त्या दिसाक आमकां मेळपाक शकता काय कितें, ह्या संदर्भात आमी चर्चा केल्ली आसा ते आनी त्या संदर्भात आमचे एनालिसीस सध्या चालू आसा. म्हज्या माहिती प्रमाणे ह्या सिजनाक आमची फॅक्टरी सुरू करपा खातीर मातशें खुबशें अवघड आसतलें अशें म्हाका तरी ह्या वेळाचेर हांव म्हणनशें दिसता. पूण डेफिनेटली आमी नवी फॅक्टरीचो प्रस्ताव त्या संदर्भात ती उभी करपाची, नव्यान उभी करपाची, कारण ही सगळी जी मशिनरी जी आसा ती ओल्ड मशिनरी आसा आनी आमी जर एखादे 3-4 कोटी जर ह्या ओल्ड मशिनरी परत हाडपाक जर आमी घातले जाल्यार तातूंत एखादी ती जुळपाना नवो प्लांट जो आसतलो तो ऑटोमॅटीक प्लांट आसतलो किंवा तो हायटेक प्लांट आसतलो, हे सगळे काही गोष्टी केअर घेवन आमी त्या संदर्भात ताजेर अभ्यास चालू आसा, एनालिसीस चालू आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. निवड पार्टीची जायरात करप्याक सोदून काडून ताचेर केल्ले कारवायेची म्हायती सरकारान गोंयकारांक दिवची, प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवान मागला. मोर्जेचे निवड पार्टी विशीं मुख्यमंत्र्यान केल्ले वक्तव्य निर्चेवणी हाडपी आसा अशें म्हणत प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवान ताचो निशेध केलो. महिला काँग्रेसीनूय संबंदीत मनशांक अटक करपाची मागणी केल्या. गोंयची प्रतिमा थायलंडा सारकी करून दवरपाचो सरकारचो यत्न आसा काय कितें असो प्रश्न तांणी विचारला. फ्रंटाचो रोहिदास शिरोडकार आनी हेर वांगडी पत्रकार परिशदेंत हजर आशिल्ले. फेक पब्लिसिटी जी मुख्यमंत्र्यान म्हटली ती खंयच्या आधाराचेर म्हटली हें केन्ना तांच्यांनी सांगूना. तांच्यांनी पयली इन्क्वायरी केली काय कितें ही फेक म्हणच्या पयलीं, कारण फेक गजाल 2 बाबतींत येवंक शकता. एक तर गोंयचें नांव बदनाम करपाक लागून हें कोणें तरी केलां, गोंयचो ट्युरिजम पिड्यार करपाक लागून कोणें तरी हें केलां, आनी जर अशें केलां आसत जाल्यार गव्हर्मेंटान इमिजिएटली एक्शन घेवंक जाय आशिल्ली. गोंयान कोण येता जाल्यार कॅसिनो जुगारी मनीस गोंयान येता, ड्रग्जाक लागून ड्रग एडिक्ट येता, आनी आतां आमकां लक्षान येयलें की ह्या हितूंतल्यान लोक प्रॉस्टिट्युशनाक लागून गोंयान येता म्हणून. सो गोंयची इमेज थायलंडा सारकी करून दवरपाची आसा गव्हर्मेंटाक काय कितें असो एक मोठो प्रश्न जो आसा तो आमच्या समोर पडलेलो आसा. आनी ताका लागून ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर गव्हर्मेंटान प्रॉपरली गोंयकारां समोर येवचें पडटलें की ही जी निवड पार्टी जी मोर्जीन जावपाची आशिल्ली ते जर फेक आसा जाल्यार ते फेक कोणें केलें आनी ते जेणे ज्या मनशान केल्लें आसा, ज्या पार्टीन केल्लें आसा तेजेर तुमी एक्शन कितें घेतली हें तुमी 8 दिसां भितर गोंयकाराक सांगचें पडटलें. निवड पार्टीची जायरात करपी मनशाक अटक करून ताचेर खर कारवाय करपाची मागणी महिला काँग्रेसीन केल्या. सेट अ एग्जाम्पल, गोंयाक एक एग्जाम्पल सेट कर, भारताचीच न्ही वर्ल्ड वायड पीपल शूड नो देर इज समथींग लॉ इम्प्लिमेंट कर, ताका आड गेट हिम टू गोवा, book him, arrest him, punish him, so that right message goes that Goans, the state of Goa is not dirty. आमचे गोवन कल्चर जे आसा वी आर एज आय सेड रिच, आमच्यो बायल्यो रेस्पेताच्यो चलयो आमच्यो, वी डोंट वॉन्ट एनी वन टू पॉइंट अस लायक दॅट सेईंग दॅट गोवन लेडीज आर चीप. वी वॉन्ट गुड टुरिजम, वी डोंट वॉन्ट बॅड टुरिजम. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया आनी इर्शाद शेख. सोनसड्यार वचून तियात्र करूं नाकात, त्या बदला आदी उच्च स्तरावली समन्वय समिती काढून तिच्या बरोबर चर्चा करा आणि मागीरूच थंय या. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोर्ड्याचो आमदार विजयान एका तेंपार तांचो वांगडी आशिल्ल्या कोयर वेवस्थापन मंत्री लोबोक सल्लो दिला. सोनसड्यार व्हड्या प्रमाणात कोयर उडयतात देखून कोयर व्यवस्थापन मंत्री लोबो बिरेस्तारा वचून हो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प पळोवपाक सोदता. पूण फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान ताचे भेटीक खर विरोध केला. ताचें म्हणणें उच्चस्तरीय समन्वय समिती बरोबर चर्चा करचे आदीं थंय भेट दिवपाक अर्थ ना, तातूंतल्यान कितेंच निष्पन्न जावचें ना. So my demand is when before he comes tomorrow, even let him not come tomorrow, hold the HPCC, hold it tomorrow morning only. We will all cooperate. But हांगा येवन कांयच जावचें ना. He'll just come see it and he'll say that okay ना तुमी आमकां दियात. But tell us what is the plan of action, because the government is to get the money to put it in. Don't do theatre here. This theatre is not going to solve Sansada's problem. I have come to send a message across to him through you all. Hopefully if you all publish this,
They don't come to do theatre. Convene the HPCC first. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. कॉन्व्हेक्शन सेंटराच्या बांदकामाची जबाबदारी आता माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याकडे आसतली. मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणा सकयले उच्चस्तरीय समितीन ह्या विशीं निर्णय घेतलो. तशेंच आयज मेरेन जाल्लो सगळो खर्च EDCक दिवपाचो निर्णय हे समितीन घेतला. EDCच्या संचालक मंडळाची हालींच बसका जाली. हे बसकेत कॉन्व्हेन्शन सेंटराचे काम माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याकडेन दिवपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचे EDCचो अध्यक्ष सदानंद तनावडेन सांगले. 5 ते 6 हजार लोकांक एकाच वेळार बसपाक मेळचे हे खातीर गोंय सरकार कॉन्व्हेन्शन सेंटर बांदपाक सोदता. तशेंच हातूंत 1000 रूम्स आसूं येता. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे तयारे खातीर हो सगळो यत्न चल्ला. आमची मिटींग आशिल्ली. आमी जे कॉन्व्हेन्शन सेंटर जे आसा ते आमी त्याचे फुडाकार ताका जे टोटल प्रोसेस जो आसा तो EDC करताली. आता ते केल्या नंतर ते आता आमी ते आज काल बोर्ड मिटिंगेन ठरयल्लें आसा की ते आमी कॉन्व्हेन्शन सेंटर हें इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर करू. इम्पोर्ट कमिटीची आज जी मिटींग जाली त्या मिटिंगे भितर जालें आनी CMन सांगलें इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंटाक की जो खर्च आमी केल्लो आसा गेले 1.5-2 वर्सां तो सगळो खर्च आसा तो आमकां परत दितले म्हणून. आनी ते फुडले जो विशय आसा कॉन्व्हेन्शन सेंटराचो इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट फुडें व्हरतले. आज आमी जी एम्पावर्ड कमिटीची मिटींग जी आशिल्ली ताका CM आनी IT सेक्रेटरी IT मिनिस्टर सगळे आशिल्ले. CMन सांगलें न्ही रे तुमकां जातलें न्ही ते बेगीन कारण हो प्रोसेस जातकच ते इनिशिएटीव घेतले आनी देन दे वील कंटिन्यू विथ द प्रोसेस. पयलीं कशें आसलें पयलीं तातूंत 2 भाग आसले. एक भितर हॉटेल्स कारण तो PPP करप म्हणून आसलें. आता कॉन्व्हेन्शन सेंटर कशा तरेन करप हें आमचे डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी ठरयतलें आनी त्यामुळे बेगीनच्या बेगीन जातलें कारण आमकां फिल्म फेस्टिवलाक ती अत्यंत गरज आसा त्यामुळे ते जातलें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. उदकाच्या प्रश्नावेल्यान परवरीच्या लोकांनी सरकारच्या विरोधात आवाज काढला. उदकाचे पुरवणेचो प्रश्न जाग्यार घालात ही मागणी घेवन परवरीच्या लोकांनी उदका पुरवण खात्याक घेराव घालो. थळावा आमदार रोहन खंवटेन ह्या वेळार लोकां वांगडा हजर आशिल्लो. ह्या विशयाचेर राजकारण करिनासतना फुडल्या 2 दिसां भितर तो जाग्यार घालचलो अशी रोहन खंवटेन मागलां. पूण खातें म्हणटा हो विशय जाग्यार घालपाक सप्तक तरी वतलेत. appears that there is some problem with the distribution. But why and how? No, we'll sort it out. We'll sort it out. How long? People are saying that this last 6 months they are suffering. Yeah, but I won't be able to comment much on that because I've just been given a charge. I'm here as a charge, so I'll try to sort it out with them. And how long it will take, sir? Maybe another. Maybe a week's time. By the time he goes okay, they won't win in 2 days, but within a week's time we'll try and sort it out. Last so many we are continuously having water problems. So जेन्ना समरान आशिल्ले we understood that water coming into the constituency was less. तेन्ना सुद्दां सगळ्या लोकांनी समजून घेतल्या. So various parts of Sukur, Salvador de Mundo and Pena de Franc, which constitute the constituency of Porvorim, we are continuously having problems of water. एक वाटेन लायटीचे प्रॉब्लेम जाला, एक वाटेन रस्त्याचे खड्डे पडले आनी दुसऱ्या वाटेन उदकाचे प्रॉब्लेम. डेली उदकाचे टायमिंग आता उदक येवन जे 16 MLD येताले 15-16 MLD दॅट इज स्टार्टेड कमिंग बॅक. लास्ट 2 months वी हॅव कंटिन्युअसली बी रिव्ह्यूइंग इट. पूण प्रॉब्लेम एकूच जाला डिस्ट्रिब्युशन उदक वता खंय हो प्रश्न आमचो आनी उदक वता खंय हो प्रश्न डिपार्टमेंटा कडेन येना. ताज्या खातीर आज जे ग्रीवियन्स घेवन रेजिडेंट्स आशिल्ले दे हॅड टेकन अ मोर्चा. सो वेन आय केम टू नो आय हॅव ऑल्सो कम हियर टू सपोर्ट देअर कॉज बिकॉज व्हेरी जेन्युइनली उदक सद्या समबडी इज प्लेइंग मिसचिफ वीथ वॉटर इन पोरवोरीम. हे फाटी PWD मिनिस्टरच्या नजरेकूय हाडिल्ले आनी ताका सांगिल्लें इन्क्वायरी करून घे. वी हॅव आस्क्ड फॉर अ इन्क्वायरी ऑन वॉट दिस इशू इज. If there are action to be taken on the officers concerned, to take action on the officers concerned, whether it is whoever in the system who is been instrumental or who have connived to see that the water goes somewhere else and not to our residents, and at the same time review the distribution plan आणि करपाक तांणी 2 दिसाचो टायम मागला. आमी तांकां 2 दिसां भितर करपाक लायला. इफ दे फेल to take this, I think the next thing is to hit the streets and फुडलें कितें करपाचें आसा म्हाका दिसता the responsibility will lie on the executive engineer, the AE, the department and the minister concerned. उदका टँकर लोकांक उदक दिता की ना हाची चौकशी जाल्ली रोहनाक जाय. काही उदका पुरवण फकत कागदाचेरूच जाता अशें तो विचारता. आनी एक कारवाई करची पडटली. जे टँकर ते इतले ट्रिपी मारता आनी टेंडरा प्रमाणे ट्रिपी वतात त्यो खरेंच जातात काय नाका फक्त बिलिंग जाता हाजेर आतां RTI मारून इन्क्वायरी घेवची पडटली. कित्याक उदकाचो डिस्ट्रिब्युशन विजावीज टँकर्स गोईंग आउट विजावीज बिलिंग ऑल्सो इज अ क्वेश्चन मार्क नाव. कित्याक समज टँकर भरून वतात खंय काय म्हणून.
पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. पर्यावरणा विशीं जागृताय करपा खातीर शाळा उत्कृश्ट माध्यम आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हळां. लोकांनी आपल्या फायद्या खातीर पर्यावरणाची वाट लायल्या. म्हादईचे बाबतींत सरकार कसलीच तडजोड करचें ना अशें ताणें परतून एक फावट सांगलें. 7व्या गोंय पर्यावरण महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. परवरीच्या संजय स्कुलाच्या जोडपालवान ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां. आमी एनवायरमेंटा कडेन पळयता आसतना खरें म्हणजे आमचो दृश्टिकोन बदलपाक जाय. आनी दॅट बेजिक्स शूड स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल लेवल, एट अ स्कुलिंग लेवल. कारण मागीर तो जावंक शकना. आमी जर तकलेन भुरग्यांच्या तेन्नाच एनवायरमेंट पर्यावरण हो विशय जर घातलो आनी त्या पर्यावरणा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन जर तांचो बदललो जाल्यारूच आमी ह्या एनवायरमेंटाच्या विशयी प्रेम, मोग, आदर आनी तो एनवायरमेंट नितळ दवरपा जाय हाचेर आमी उलोवपाक शकता. अदरवायज म्हणजे आमी ज्या पद्दतीन म्हणटा मोल्ड करपाक जाय त्या पद्दतीन मोल्ड करप एट अ प्रायमरी लेवला पासून स्कुलिंग लेवलाचेरूच शक्य आसा. इजिली सगळे करपा खातीर ह्या पर्यावरणाचेर जे ठोकलां, ह्या पर्यावरणाचेर जे दुश्परिणाम केल्या ते मनशांनी केल्ले आसा. द गव्हर्मेंट वील नेवर कॉम्प्रोमायज ऑन म्हादई. हांव परत एकदा रिपीट करता की आमी खंयच्याच दृश्टीन म्हादईचेर कॉम्प्रोमायज करपाक ना. न्हंयांतलो गाळ उपसावंक लोकांचो विरोध आसा. अशें आसले तरी हे काम फुडें घेवन वतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. डिसिल्टिंग ऑफ द रिवर हे गव्हर्मेंटान ऑलरेडी इनिशिएटीव घेवन सुरू करपाची तयारी आहा. बट बरेचशे लोक ताका विरोध करतात, NGO विरोध करतात. तांकां कळपाक जाय डिसिल्टिंग कितलें गरजेचें आहा तें. ऑलरेडी हांवें म्हज्या WRT डिपार्टमेंट आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हांकां मदीं घालून ताच्या डिसिल्टिंगा खातीर बाकीचे प्रोसेस जो आसा पळय न्ही हो सुरू करपाक लायला. एक म्हाज्या अंदाजान कमीत कमी 10 ते 12 रिवरांची तरी गरज आसा ज्यो डिसिल्ट करपाक जाय. ह्या वेळार आमोरी सिनेमांतले कलाकार आनी दिग्दर्शकाचो भोवमान घडोवन हाडलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोंयचो सुपूत दोतोर प्रेमानंद रामाणीक गोमंत विभूषण पुरस्कार फावो जाला. वैजकी क्षेत्रांत मोलादीक योगदान दिवपी दोतोर रामाणीची ह्या पुरस्कारा खातीर निवड जाल्ली. सप्टेंबराचे 28 तारखेक सांजे 3:15 वरांचेर फोंड्याच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत हो पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान करतले. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन ह्या विशीं म्हायती दिली. ह्या सुवाळ्याक केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, थळावो आमदार रवी नायक, मुखेल सचिव परिमल रॉय आनी हेर मानेस्त हजर रावतले. अशे आमचे गोंयचे सुपुत्र डॉक्टर P.S. रामाणीक यांचे 28 तारखेक सांजेच्या 6 वरांचेर गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांचे हस्ते तांकां हो पुरस्कार प्रदान केल्लो वतलो. एकंदरीत कार्यक्रम जो आसा तो सांजेच्या 4 वरांचेर राजीव गांधी कला मंदिर फोंडे हांगा सुरू जातलो. मुख्यमंत्र्या बरोबरूच आमचे केंद्रीय आयुष्य मंत्री श्रीमान श्रीपादजी नाईक हेवूय त्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले. फोंडेचे आमदार श्रीमान रवीजी नाईक उपस्थित आसतले. म्हजे सकट बाकीचे विविध क्षेत्रांतले मान्यवर त्या पुरस्कार प्रदाना भितर उपस्थित आसतले. ह्या पुरस्काराचे एकंदरीत स्वरूप जे आसा जे कॅश 5 लाख रुपीज, त्याच बरोबर शॉल, एक मानपत्र, त्याच बरोबर शॉल श्रीफळ देऊन आमी सन्मान करपाचे ठरयलेले आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. आनी आतां घेवया गोंयभरच्या बातम्यांचो एक धांवतो नियाळ. स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत वझरीची आदली सरपंच आणि आताची पंच वांगडी संगीता गांवकाराक पुरस्कार भेटयला. संगीतान फकत आपलेच गांवांत नितळसाणीची मोहीम राबयली ना जाल्यार खुशीच्या गांवाकय तिणें नितळसाणीचें म्हत्व पटोवन दिलें. विलास युनायटेड स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार तिका हजर आशिल्लो. वास्कोच्या रवींद्र भवनात ह्या महिन्याचे 27 तारखे सावन 3 दिसांचो कंप्युटर एक्सपो दवरला. गोंयच्या कंप्युटर डीलर्स फोरमान ताचें आयोजन केलां. हो एक्सपो घडोवन हाडपा फाटलें मुखेल कारण म्हणल्यार प्रदर्शन करप आनी तेच बरोबर आंगात आशिल्ले कळाशेक म्हत्व दिवप आनी तातूंतल्यान रोजगाराच्यो संदी मेळोवन दिवप. कंप्युटर
IT सेक्युरिटी, कांय वस्तू, घरांत वापरपाच्यो वस्तू, रोबोटिक्स, बायोमेट्रिक्स अश्यो कांय गजाली थंय पळोवपाक मेळटल्यो. नार्वे मयेच्या तळेवाड्यार फाटल्यो 3 पिळग्यो डांबरी रस्त्या पासून वंचीत आसल्यो. शेवटाक तांकां रस्तो मेळ्ळो. आयतारा थळावो आमदार प्रवीण झांटयेन ह्या रस्त्या बरोबरच हरिजन वाड्यावेले गणपती विसर्जनाचे सुवातेचें आनी तरंगां व्हरपा खातीर तयार केल्ल्या रस्त्याचें उक्तावण केलें. पळयात. आमचे खबराकार म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार, वास्कोच्यान हिरू महाले आनी मयेच्यान जवाहर बर्वे. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.